प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या या दिसाचो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाकुया. देवाचें उतर कशें मनशाचें जिवीत आलोयता, कशें मनशाच्या जिवितांत भितर सोदता आनी ताचें जिवीत बदलता, तें कांय घडण्यो तुमकां सांगून हांव देवाचें उतर आयज परगटूंक सोदतां. 2 वर्सां हांव पुना आसलों. पेपल सेमिनरी म्हणटा थंय हांव एका धाकटेच रुमांत रावतालो. थंय पेपल सेमिनारींत आख्खे इंडियेचे सुमार 150 तरणाटे फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी हें पाद्रीपणाचें शिकप शिकताले. केदना केदनाय म्हजे लागीं उलोवंक येताले, कुमसाराक येताले. एका दिसाक अशें घडलें, एक तरणाटो गांवान आंध्र प्रदेश दियाकनाची वड थोडे म्हयन्यांनी घेवचो आसलो आनी तो म्हजे लागीं उलोवंक आयलो. ताणें म्हाका सांगलें, फादर, म्हाका दुबाव येयल्यात. हांवें सेमिनार सोडून ही वड घेनासतना जे म्हजो बापूय बिझनेस करता तो व्हडलो जमीनदाराचो पूत, खूब जमीन ताचे लागीं, खूब दुडू. म्हणटच हे पाय करता तें सांबाळचें वचून ओ पाद्री जावचो हे म्हज्या मनांत मोठे दुबाव येयल्यात. ह्या दिसांनी म्हाका सारकी न्हीद पडना, मन सगळेंच घुस्पलां. जितली दियाकनाची वड लागीं पावता तितलें म्हजे भितरल्या भितर काळीज धबधबता. सेमिनार सोडून वयचें वो सेमिनारींत रावचें, कितें करचें तें समजना. फादर, मातशें म्हजे पासत माग. हांवें म्हणलें, शुअर, हांव मागतां. पूण मागीर म्हज्या मनांत अशें येवजलें, घोडी पवित्र आत्म्यानूच तें घातलोलें. ताका आपय आनी दोगूय बाराबर मागणें करात. देवान उजवाड दिवंक खंयची वाट ताणें धरची ती. म्हणटच ह्या तरणाट्याक हांवें आपयलो. ताका सांगलें, पळय, अमक्या वेळार 1 वरभर आमी मागणें करुया आनी तें मागणें करतच घोडे देव तुका उजवाड दितलो, खंयची वाट तुवें धरची ती. थारायलेल्या टायमार हो तरणाटो म्हज्या रुमांत आयलो. म्हजो रूम धाकटोच आसलो. म्हणटच म्हजे लागीं मांद्री आसली, मांद्री घातली हांवें थंय. ते मांद्रेचेर पवित्र पुस्तक दवरलें, बायबल दवरलो. दुसरे सायडीन धाकटी इमाज म्हगेली आसली, कुर्साची इमाज दवरली. मांद्रेचे एके वाटेन तो बसलो, दुसरे वाटेन हांव बसलो आनी आमी मागणें सुरू केलें. 1 वरभर मागणें करपाक आमी थारायलें. आनी मागणें करतना सुरवातेक हांवें म्हणलें, सायबा, धाड तुजो पवित्र आत्मो आनी ह्या तरणाट्याच्या मनांत जे दुबाव आयल्यात ते दुबाव तूं पयस कर. खंयची वाट धरची ती ह्या तरणाट्याक शिकय. आनी मागीर तो मागणें करतालो, हांव ओगो रावतालो, हांव मागणें करतालो, तो ओगो रावतालो. हे भाशेन आमचें मागणें चलतालें. मोदें सुमार पावलोलें मागणें. म्हाका एक भितरल्यान एक नेट, एक फोर्स कसो म्हणटा, उलय, पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच म्हूण उलय. हांव ओगोच रावलो. आमी मागणें करता, पवित्र पुस्तक आसा थंय, उगटें कर वाच म्हूण खंयचें वाचपाचें, हांव ओगोच रावलो. 2 फावटी म्हाका नेट कोत्ता, उलय आनी सांग, पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच. आनी 3रे फावटी इतल्या नेटान तो फोर्स आयलो. हांव उलयलो म्हूण म्हाकाच खबर ना. म्हजी जीब उगटी जाली, उलयलो आनी कितें म्हणलें हांवें, पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच, थंय तुका संदेश आसा. इंग्लिशीन उलयलो हांव.
पवित्र पुस्तक उगटें कोर वाच, थंय तुका संदेश आसा. आनी त्या भुरग्यान, फादर which passage, what to read? I said, I don't know. You just open the Bible and begin to start reading. आनी ताणें पवित्र पुस्तक उगटें केलें आनी सुरू केलें वाचूंक. आनी कितें उतरां ताका मेळ्ळीं. जें जेजू सिमोन पेद्रूक सांगतालो, जें उतर आमकां मेळटा जिवाचे सुबे वर्तमानांत 21-22 वोड 15, Gospel of John chapter 21 verse 15. सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी सिमोन म्हणटा, ओय सायबा, तूं जाणूय हांव तुजो मोग करतां. 3 पावटी विचारता आनी 3य पावटी म्हणटा पेद्रू सिमोन, ओय तूं जाणूय हांव तुजो मोग करतां. आनी जेजू म्हणटा, म्हज्या मेंढऱ्यांक राख, म्हज्या शेडयांक राख, टेंड माय शीप. ही उतरां ह्या तरणाट्याच्या कानार पडलीं तेन्ना, वाचलीं तेन्ना तो शेवटून पडलो जमनीर मांद्रेर, सिंध अनकॉन्शियस पडलो. म्हाका कळ्ळें पवित्र आत्मो तेच्या जिवितांत कितें तरी बदलो पाडटा, ताका संदेश दिता. हांव उगीच रावन मागणें करीत रावलो दोळे धांपून. आनी जाय तो वगूत सिंधा भायर मांद्रेर तो रावल्या उपरांत तो उठलो आनी सगलो उडून उडयो मारूंक लागलो. फादर, म्हाका जेजून सांगलां म्हजे मेंढऱ्यांक राख, म्हजे पोरचेक राख, म्हाका हांव पाद्री जाल्लो ताका जाय. आनी असो इतलो हॅपी जालो तो वचून सगळे हेर भुरग्यांक सांगूंक लागलो. एका फादरान म्हाका इंटरकॉमाचेर फोन मारलो, खरेंच हो भुरगो तुजेशें इल्लो मागणें केलां, तो अशें येवन सांगता की आपणाचे दुबाव जेजून काडले. हांवें म्हणलें, वय खरेंच हें घडलां. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर कितलें पदवेदार तें आमकां दिसती पडटा. आनीक एक वस्तोरी, ती वस्तोरी एका गांवांत नुस्तें विकताली. ते वस्तोरेक वाचूंक बरोवंक कळना. तिका त्या गांव भुरगीं आसलीं, नुस्तें विकून आपल्या भुरग्यांक पोसताली. तिणें रेतीर केलें पूण वाचूंक येयना तिका. तिका अशी कशी आपणाक जिवितांत एकूच पुस्तक वाचूंक जाय, तें म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. ही खबर तिणें गांवांत एक माद्रीचो कोवेंत आसलो, ते कोवेंताचे एके सिस्टरीक सांगलें. सिस्टरीन तिचें बरें मन ओळखून घेतलें आनी सांगलें, ओके तुका शिकूंक जाय बायबल वाचूंक कोंकणी भाशेन, हांव शिकयतां. आनी सिस्टरीन भार घेवन तिका शिकयली आनी ती हें पवित्र पुस्तक वाचूंक शिकली. इतली हॅपी, जिवितांत केन्नाच म्हणटा आपणाक हॅपिनेस मेळूंक ना. म्हजेच लागीं वस्तोरी उलोवन म्हाका तिणें सांगलां, केन्नाच म्हाका असली खुशालकाय मेळूंक ना. देवाचें उतर वाचूंक म्हाका उमेद भोगता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाचो हो विशय, देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. आमी आसांव एक्सपोजिशनाचे टायमार सान फ्रांसीस शावेराचे. तर तूं दोळे धांप आनी सान फ्रांसीस शावेरा कडेन विचार, सान फ्रांसीस शावेरा तूं एक व्हडलो व्हडलो मनीस संवसाराचे वटेन जावंक सोदतालो, कित्याक सोडलें तुवें? सान फ्रांसीस शावेरा कडेन विचार दोळे धांपून, तूं सुसेगाद बरें जिवीत, कम्फर्टेबल लायफ येरोपाक जियेतालो, कित्याक म्हूण दर्यांतल्यान पोलतोड मारून येदी व्हडली लांब कितले म्हयन्याची जुंय तुफानां सांपडटा, कितले मिस्योनार येरोपाचे इंडियेक आनी उदेंतीक येताना वाटेर तांकां तुफानाक सांपडून मरून गेले, दर्याच्या पोटान तांकां गिळले. ती भिरांत आसा, पावतलो म्हूण बरवसो ना. तर हो रिस्क तुवें कित्याक घेतलो? विचार सान फ्रांसीस शावेरा कडेन. तूं हांगा तुंय देवाचें उतर परगटूंक विसव थार घेनासतना कित्याक म्हूण गेलोय? तूं एक एम्बेसेडर कसो
पाप साहेबाचो उदेंतीक आयिल्लो तेन्ना तुका रावपाक एक रूम दिल्लो. तो रूम तुवें सोडलो, सादे जाग्यार तूं न्हिदलो. तो रूम तुवें दुयेंतीक पिडेस्तांक हॉस्पिटल कशें कित्याक केलें? आनी इतले तोरणे पिरायेर तुजो जीव झरोवन तूं सांजवान ह्या झुम्याचेर कित्याक म्हूण मेलोय? कितें सांगतलो तुमकां? सान फ्रांसीस शावेर कितें दिसता तुका? कितें सांगतलोय? ही उतरां जी इनासान बायबलावयलीं उतरां म्हज्या कानार सादयली, ती म्हज्या काळजाक रोमली. आनी देवाचें उतर सगळ्या वस्तू परस चड मोलाचें, व्हडली ट्रेजर, भांगारा परस, पावरा परस, शिकपा परस, सगळ्या परस द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर was everything for me. And so I changed myself and I want to change the world. तो म्हणटलो देवाचें उतर इतलें पावरफुल, इतलें बरें, आनी तें आयकून म्हजें जिवीत बदललें, म्हजें जिवीत गोड जालें. आनी तेंच हांव दुसऱ्याकूय दिवंक सोदतां, परगटूंक सोदतां. म्हजें जिवीत गोड जालां तशें दुसऱ्यांचें जिवीत गोड जावंक हांव वावुरतां. अशें सान फ्रांसीस शावेर तुमकां म्हणटलो म्हूण म्हाका दिसता. खंयचें उतर तें? सान फ्रांसीस शावेराक बदललें तें उतर, जें उतर बायबला वयलें सांत इनासान ताका म्हणलें, फ्रांसीस फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो आनी वतमो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? फ्रांसीस फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो पूण वतमो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? तर ही उतरां बायबला वयलीं ताचें जिवीत बदललें, चेंज केलें. आमी जाणाव सांत आगुस्तीन पोजडें बुरशें जिवीत जियेतालो. कोणें ताका बदललो? खंयचें उतर तें? जेन्ना एका दिसाक एका गार्डनांत तो बसून आसलो, बायबल सायडीक दवरलेलो पूण उगटो करूंक ना. उगटो करपाचें मन ताका येवंक ना. चिंतालो, गार्डनाचे रुखांक झाडांक पळयतालो, मळबार पळयतालो, सगलोच निराशी जाल्लो आसलो. तेन्ना सांत आगुस्तिनान आयकलो तो ताळो, देवाचो ताळो. पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच. पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच हो ताळो सांत आगुस्तिनाक सांगता. सांत आगुस्तीन उगटो करता पवित्र पुस्तक. ताका मेळटा ती उतरां, रात सरोन गेली, दीस उदेलो, काळोखाची चक्करण्यो सोड. रात सरोन गेली, दीस उदेलो, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां, काळोखाच्यो वाटो सोडून दी. आनी ही उतरां सांत आगुस्तीन जें पोजडें जिवीत जियेतालो, वांकडे रस्त्यार वयतालो, तें सगलें सोडून ताणें जेजूचो मोग केलो. तो बिस्म जालो, तो एक व्हडलो सांत जालो. म्हणटूच देवाचें उतर बाबा मणिनो कितलें पदवेदार, कितले मनशांक म्हजे लागीं तुमकां जाय तें सांग, लोकांची जिवितां कशीं बदलल्यान पवित्र पुस्तका वरवीं जायतीं सांगूंक जाता. हांव पाद्री जाल्यार 41 इयर्स जालीं आनी हे 41 इयर्स एक्सपिरियन्सान देवाच्या उतरान मनशांची जिवितां कशीं आलोयल्यान, कशीं चेंज केल्यान तें हांवें जायतें पळयलां. म्हणटूच तूंय आनी हांवूय आमी सगलीं देवाचें उतर वाचुया, देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. देवाचें उतर दुखेस्तांक बुजवण. खुशालकाय ना, तुवें खुशालकाय हाडटा. दुबाव येतल्या मनशांचे दुबाव काडटा. निराशी जाल्ल्यांक बरवांसो दिता, मेलोल्यांक पुऱ्यान जिवंत करता. तर हेच देवाच्या उतराची गोडसाण जी सान फ्रांसिस्कान चाखली, सांता भक्तांनी चाखली, तीच आमी चाखूंक देवाचें उतर आमकां जावूं दी. कृपेची जोर, पवित्र आत्मो आमकां जिविताची वाट दाखोवं.